लोकसभा सोंपली आणि भाजप सरकारान इंधनाचेर वॅट वाडयलो। पेट्रोलाच्या दरात लिटराचेर 1 रुपया आणि डिझेलाच्या दरात लिटराचेर 36 पैसे वाडयल्यात। देखून विरोधी पक्षांनी भाजप सरकाराचेर तिडक उक्तायल्या। मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणे इव्हेंट योजनेचेर निरर्थक खर्च करिनासतना काटकसरतीचेर उपाय आपणावचे, सरकाराक सामान्याचो कोणो मोडपाचोच आसा। हालींच तांणी वीज दर वाड केल्ल्यान आयज इंधनाचेर दर वाडयला। विजेच्या दराक लागून जनतेचेर कसलोच परिणाम जावचो ना अशें डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी प्रक्रिया भाजप सरकाराचो गरीब विरोधी एजेंडा उक्ताडार हाडटा। राज्याची तिजोरी खाली जाल्ल्यान निधी एकठांय करपा खातीर आनी इव्हेंट आयोजीत करपा खातीर ही दर वाड केल्या। भाजप सरकाराक सामान्याच्या त्रासाची पर्वाच ना असो आरोप विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हाणें केला। आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रीकर हांणी गोंयकारांक वॅट कापून पेट्रोलाचे दर लिटर 60 रुपया सकयल दवरपाचे आश्वासन दिल्ले। शासनान जर ही दर वाड फाटी घेवंक ना जाल्यार आमी आंदोलन करतले अशें विरोधी पक्षाचे म्हणणे। दिन तेमी दाखोवन दिले, इलेक्शन जाले आनी लोकांक इतले अश्युरन्स दिले, हे फ्यूल काट करून उडयले, प्रायसीस फ्यूल हायकाचे देंवयल्ले, पण आज पत्तोन तेमी चडयले। हे दाखोवन दिता हे फक्त जुमलेबाजी इलेक्शनाक सांगताले म्हणून। दे आर नॉट सिरियस। देर आर 2 hikes. One is the power hike as well, and power hike by 3.5%. When we spoke about the power hike, and the fuel hike, this is like breaking the backbone of the normal citizen. बारीक जनतेचो बॅकबोन मोडपाचो प्रयत्न हो बीजेपी सरकार आणि प्रमोद सावंत सरकारान केला। विथ दिस, बिकॉज ऑफ दी ह्यूज इन्फ्लेशन, आज दाखोवन दिता की जेन्ना मनोहर पर्रीकराचो सरकार जाल्लो, म्हाकाय आज जाता 2012, त्या वेळार तेणे वेट कातून 60 रुपयाचे प्राइस दिलेले। 60 रुपीज पर लिटर वॉज गिवन टू गोवन्स, आणि हो तेगेलो शिष्य प्रमोद सावंत हेणे उरपाट केले। हे कितें दाखोवन दिता भावंदो? हे दाखोवन दिता की दिस गव्हर्नमेंट इज नॉट सिरियस, ओनली जुमलेबाजी। And the Congress government, the Congress party, along with the India Alliance partners, we will definitely raise this issue. We will protest. We will raise this issue of the power hike as well, which is very serious. इलेक्शन जसे झाले लोकसभाचे, तातून ही सेकंड गोंयकाराचेर ह्या सरकारान वाड केल्ली आसा। पयली केली ती इलेक्ट्रिसिटीची। जेन्ना जानेवारीन JERC कमिशन जेन्ना हांगा आयिल्ले, जेन्ना गोंय सरकार थंय प्रपोजल घालतालो वाड करपाचो, तेन्ना आमी थंय ऑब्जेक्ट करून सरकाराक सांगिल्ले की 1400 करोड रुपयाचे ड्यू आसा टुवर्ड्स इंडस्ट्री, टुवर्ड्स गव्हर्नमेंट डिपार्टमेंट्स आणि कमर्शियल, ते पयली रिकवर करा। दुसरे आमी एक सांगिल्ले की जे आज गोंयान होम स्टे म्हळ्यार जे बंगले लोक भाड्याक दिता, आज प्रत्येक विला दिसाक 80,000 1 लाख रुपयाक लोक भाड्याक दिता, पूण ताका मिटर आसा रेजिडेन्शियल मिटर। आम्ही सरकाराक सांगिल्ले क्रॅकडाऊन ऑन ऑल दीज हाऊसेस आणि ते रेजिडेन्शियल ते कमर्शियल करा म्हणून। सो थंय आज जी पिलफ्रेज आसा ती म्हाका दिसता हे सरकार क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे पयशेकार आसा ताका वाचोवपाचो प्रयत्न चालला। बदलो घेवपाक लागला, कारण दक्षिण गोंयची सीट आमकां मेळूना। पयलीं म्हणल्यार इलेक्शन जाल्या बरोबर फर्स्ट म्हणल्यार पॉवर टॅरिफ हायक केले आणि अप्रॉक्सिमेटली 60 पैसे 90 पैसा पर युनिट। मान्य मुख्यमंत्र्यान पयलीं विधान केले की काय ना, जस्ट न्हू, पण जस्ट जेन्ना पॉवर टॅरिफ 60 ते 90 पैसे इंटू युनिट्स करता तेन्ना कितले रुपया जाता हे बारीक लोकांक चिमटो लागतो जातो। तशेंच आता पेट्रोलाचेर 1 रुपया आणि डिझेलाचेर कितें 35 पैसे कितें वाडयल्या म्हणून आयकूंक मेळ्ळें। सो हातून जर एक पळय, दिस क्लियरली इंडिकेट दॅट की इकॉनॉमी मॅनेज करपाक सरकार फेल जाला, म्हणजे इकॉनॉमीचो जो स्ट्रक्चरिंग आसा हे सरकारा कडेन जमना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।